नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सेगीत पडपी पावसाक लागून दूधसागराचेर वचपी पर्यटकांक घाल्ली बंदी. पावस उणो जाल्ल्यान पर्यटन वेवसायाक केली सुरवात. सुमार 100 पर्यटकांनी दूधसागराक दिली भेट. राज्यांत पावसाचो नेट सुरूच. मोंथा चक्रीवादळाचो गोंयांत फटको. वेगवेगळ्या वाठारांत पडझड, शेतांचें लुकसाण, लोकजीण विस्कळीत. कम्युनिदाद जमनीचेर आशिल्लीं घरां कायदेशीर करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या कम्युनिदाद संस्थांनी करचें सहकार्य. तांचे आड न्यायालयांत वचचें न्हय, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. म्हजें घर येवजणेच्या विशया वयल्यान तापली मयेची ग्रामसभा. म्हजें घर येवजण म्हळ्यार सरकाराचो जुमला. थळाव्यांनी केलो सणसणीत आरोप. मायनिंग विशया वयल्यान तापली मुळगांवची ग्रामसभा. गांवचे प्रस्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां नाकाच मायनिंग. मायनिंग प्रस्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो ग्रामसभेत घेतलो निर्णय. कोलवा दर्यादेगेर थळाव्यांक सतायता भटक्या सुण्यांचो प्रस्न. कोलवा ग्रामसभेत भटक्या सुण्यांचो विशय आयलो चर्चेत. भटक्या सुण्यांक कालाशिरो दिवपा खातीर प्लॉट सोदपाचो यत्न आसा सुरू, सांगता सरपंच. आतां पळयात खबरो विस्तारान. दूधसागर हंगामाक सुरवात जाल्या. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून 25 ऑक्टोबर ह्या दिसा व्हडा प्रमाणात आयिल्ल्या पर्यटकांक परतून धाडले. उपरांत 26 ऑक्टोबराक पावस उणो जाल्ल्यान पर्यटन वेवसायाक सुरवात केली. सुमार 1330 पर्यटकांनी दूधसागर धबधब्याक भेट दिली. कांय वरां उपरांत परतून वारे वादळाच्या पावसाक सुरवात जाल्ल्यान दूधसागराचेर वचपाक बंदी घाल्ली. सोमारा परतून ह्या वेवसायाक सुरवात केली. सुमार 100 पर्यटकांनी दूधसागराक भेट दिली. आमी कुळें आसा ज्या जाग्यार हांगा पर्यटन हंगाम चलता आनी मोठ्या प्रमाणात दूधसागर असोसिएशनाची गाडयो हांगा पर्यटकांक घेवन वचपाक सज्ज आसा. 25 तारखेक जेन्ना दूधसागर पर्यटन पावसाक खातीर फॉरेस्टान बंद दवरलो तेन्ना मोठ्या प्रमाणात हांगा ट्युरिस्ट आयिल्ले आनी तेन्ना सगळे ट्युरिस्टांक माघारी वयची पडले आनी तेका लागून 26 तारखेक हांगा पर्यटन हंगामाची जेन्ना चालू जालो आनी तेन्ना 190 जीप गाडी गेल्यो आनी 190 1330 पर्यटकांनी दूधसागरार भेट दिली. आज 27 तारखेक आतां सकाळी 9 दूधसागर चालू जालो आनी आतां 10 पर्यंत जवळ 10 साडे 10 पर्यंत जवळ हांगा जवळ 100 पर्यटकांनी दूधसागराक वचपाक गेल्ले आसा गाडयो. आनी आतां सद्याक सामकी थंड आसा. ट्युरिस्ट पावसा बंद आसल्या कारणान बंदाचो हो परिणाम जालो. एक दीस बंद दवरल्यान हो परिणाम जालो अशें लोकांनी म्हणणें आसा. पूण जेन्ना ट्युरिस्ट बंद जाले आनी आतां पावस पडटा हेवटेन म्हणून थंड जालें पूण आजून मेरेन तरी ट्युरिस्ट सद्याक चड येयले ना. दिसभराक गाडी कितली सुट्टा ते तरी पळोवया. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. मॉन्सून सोंपलो तरी गोंयांत पावसाचो नेट सुरूच आसा. अरबी दर्या आनी बंगालच्या खाडीत तयार जावपी मोंथा चक्रीवादळाचो गोंयाकूय फटको बसला अशें कळटा. हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येलो अलर्ट जारी केला. आयतारा पणजेत 69.2 मिलीमीटर जाल्यार मोपा 35.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत दाबोळे सगळ्यांत चड 131 मिलीमीटर जाल्यार साग्यां सगळ्यांत कमी 36.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पावसाक लागून शेतकारांचें लुकसाण जालें. तशेंच राज्यांत कांय वाठारांत झाडांची पडझड तशेंच घरां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात. पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. हांगा अचानक आमचे घर पडले. माझी मम्मी बीन GMC सध्या ऍडमिट हा आणि पप्पा बीन कामाक गेला आणि आम्ही सारखी गरीब गणीत सारखी आणि मातशी हेल्प करची आमची. किती कशें पडले हे जाणा भितून सगळे हे जाल्लेले वाडी लागलेली आसली ताका लागून पडलाय. हय केन्ना पडले? आतां पडले दिसता म्हाका खबर ना. मी गेल्लो एग्जामीक न्हू सो. आणि कोण नसलो घरान? कोण ना घरान. घरान कोण असलो जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता. प्रॉब्लेम जातालो न्हू. कम्युनिदाद जमनीचेर लोकांनी बांदिल्ली घरां ही सरकाराच्या मान्यतायेन न्हय जाल्यार कम्युनिदाद संस्थेंतल्या लोकांच्या मान्यतायेन बांदल्यात.
ह्या लोकांक तांची घरां कायदेशीर करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या कम्युनिदाद संस्थांनी सहकार्य करचें, तांचे आड न्यायालयांत वचचें न्हय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कोणाचेंच घर मोडचें न्हय हो ह्या येवजणे फाटलो हेतू आसा. सांखळे म्हजें घर येवजणेच्या अर्जांचें मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकीं वांटप जालें. ह्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. कोमुनिदाद लँडाचो हांवें परत सांगता की बऱ्याच जाणांक आपूण कोमुनिदाद लँडान रावता हेंय खबर ना. आमच्या मतदारसंघात कोमुनिदाद लँड हरवळ्या पंचायतीत खूब मोठ्या प्रमाणात आसा, वेगळ्या पंचायत क्षेत्रात खूब मोठ्या प्रमाणात आसा, नावेले ग्रामपंचायतीत खूब मोठ्या प्रमाणात आसा की जे कोमुनिदाद लँडात रावता आनी कोमुनिदाद लँडांतलीं घरां ही रेग्युलरायज करपाची ही म्हाका दिसता हाज्या सारकी बरी संदी आनीक आसची ना. कोमुनिदाद लँडाचेर रेग्युलरायज करपाचो फॉर्म वेगळो आहा, तो फॉर्म तुमी घेवचो पडटलो, तो फॉर्म भरचो पडटलो. तेकाय बी म्हणजे परत तुमी एक एफिडेविटूय दिवचो पडटलो आनी कोमुनिदादी कडल्यान कन्सेंट घेवचो पडटलो. तुमी डायरेक्टली कोमुनिदादीचो जो कोण तुमचो एटर्नी आसा किंवा जो कोण कस्टडियन्स आसा ताका मेळोन ताज्या कडल्यान ती एनओसी घेवपाची की आपूण ह्या जागेर 2014 पयलीं आपल्याक कशी आपूण एनक्रोच करून रावला आसत किंवा आपूण तुवें दिल्या आसतली, कोणा कडेन पयलींची पावती आसतली, कोणा कडेन पयशे भरलेल्याचे आसतले किंवा डायरेक्टली तेजें एफिडेविट करून दिल्ल्याचे आसतली, ती फॉर्म भरपाचो आनी ताका कन्सेंट दिता तोय लावपाचो आनी 2014 पयलींचे डॉक्युमेंट लावपाचे. हांगा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम घर आनी घरा भोंवतणी 200 मिटर, घरा भोंवतणी 2 मिटर म्हणजे मॅक्झिमम जागा ही 300 मिटर ही जागा जी आसा ती तुमकां मेळपाक शकता. आनी तेकाच लागून ही जागा घेवपा खातीर कोमुनिदादींतले सगळे जे आसा तांच्यांनी ताका सहकार्य करचें. कोमुनिदादीच्यो जितक्यो जितक्यो कमिटी आसात त्या कोमुनिदादीच्या सगळ्या कमिटींनी हांव पुराय गोंयभरच्या कोमुनिदादीच्या लोकांक आव्हान करता की कोमुनिदादीच्या जागेत घरां बांदलेली ही सरकाराच्या कन्सेंटान काय बांदून आशिल्ली, ही तुमच्या कन्सेंटान बांदल्या आसतली. कदाचित तुमी तेन्ना तांकां बांदूंक दिल्या आसतली. म्हणून ती घरां लोकांची जी रेग्युलरायज करपाचें जे आसा ते कोर्टान घालचे ऐवजी तुमी तुमचे पेमेंट जो आसा हो तेंच्या कडल्यान घेवन आमी दिवपाक तयार आसा. त्या खातीर तुमी म्हणजे खंयसरूच कोर्टान न वयता परत एकदा म्हणजे लोकांक सहकार्य करचें जेणे करून ही घरां मोडची न्ही हो सरकाराचो उद्देश आसा. आयतारा मये वांयगणीच्या ग्रामसभेत म्हजें घर येवजण आनी मायनिंगेच्या विशया वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. म्हजें घर येवजण म्हळ्यार भाजपा सरकाराचो जुमला आसा असो सणसणीत आरोप ग्रामसभेत थळाव्यांनी केलो. राज्यात सध्या म्हजें घर येवजणेची चर्चा बरीच नेटान चल्ल्या. कांय वाठारांनी ह्या येवजणेक येवकार दिला जाल्यार कांय वाठारांनी ह्या येवजणेक लागून जावपी परिणाम मुखार हाडला. ह्या येवजणेची सुरवात मये गांवच्यानच जाल्ली. आयतारा जाल्ले मये वांयगणीचे ग्रामसभेत मायनिंग कामगाराच्या विशयाचेर आनी म्हजें घर येवजणे वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. मयेच्या थळाव्यांनी आदींच सनदा खातीर वावर सुरू केला खंय. ताका कांयच म्हत्व ना. मये क्लास 2 दिला ताचें आमी कितें करपाचें? म्हजें घर येवजण आनी आमी परत कित्याक करपाचें? हे सरकार पयलीं काय आमचो आजो पणजो पयलीं? अशे प्रस्न आतां मयेच्या थळाव्यांनी करत म्हजें घर येवजण म्हळ्यार भाजपा सरकाराचो जुमला आसा असो आरोप करीत सरकाराक धारेर धरले. थाराव घातला की आमचो आजो पणजो शेतां परत कुळागरां तरी ती आमचेर सरकारान म्हणजे आमच्या सीएमान हेचेर पयलें दखल घेवची, ती आमकां दिवच्यो. कित्याक तर आमचे आजे पणजे हे करून येयलेले. म्हाजें घर म्हाका गावलें म्हणटा ती गांव आहे, आमची गोरवां गांवांचे गोट्या ते गांव आहे. हे आमी आमच्या पंचांनी राखून दिल्लेले आहा. जो मायनींग ब्लॉक जो गव्हर्मेंटान एलॉट केल्लेले आसा आयज जे पयलींची चौगुले मायनींग जी आसली पळय ती साळगांवकाराक दिल्ली आसा आनी ते साळगांवकाराक दिल्या प्रमाणे जेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलें की जे पयलींचे कामदार आसा ते परत करपाक जाय, घेवपाक जाय तांकां आनी जो कामदारांक किंवा लोकल जे सफरर्स आसा तांचो बारीक मोठो धंदो कोण करता तर तांकां प्रिफरन्स पयले दिवपाक जाय. जेन्ना गव्हर्मेंटान पळय तावान सामकें व्हडलें म्हजें घर म्हणून हें केल्लें आसा. हें म्हाजें घर म्हणटा पळय तें मयांतूच इनॉग्रेशन केलें सीएमान येवन, हेच पंचायतीन केलें. अरे जो मयाचो प्रश्न आसा पळय जी क्लास 2 दिल्लो आसा पळय तेजें आमी कितें करपाचें? म्हाजें घर म्हणून आमी परत आनी कितें करपाचें? म्हणून आमी हांगासर दाखोवपाचें की आमी इलिगल म्हणून. गव्हर्मेंट पयलीं काय आमचे आजो पणजो पयलीं हांगासर गोंयान जे साहीक जाल्लेले आसा पळय ते गव्हर्मेंट हेच्या पयलीं आमचे आजे पणजे बीन आसा. गव्हर्मेंट मागीर म्हणजे गव्हर्मेंटान आमच्या आजा पणजे विकते घेतला अशें आसा कितें प्रूफ आसा तर. म्हणजे आमी तांकां प्रश्न केलो पंचायतीक सरपंचाक किंवा सेक्रेटरीक की जी आतां म्हाजें घर म्हणजे फॉर्मां जी तुमी दिल्यात पळय ती फॉर्मां आमी एप्लाय करपाची काय ना? म्हणजे आमचे जे पयलीं प्रोसिजर जाला सनता खातीर थोड्यांक दिल्या थोड्यांक दिवंक ना अजून पर्यंत.
मग ताका काय व्हॅल्यू ना तर. तसोच आनी एक प्रश्न तांकां मांडलो की नवीन एमेंडमेंट प्रमाणे 2014 जो कायदो केल्लो, कॉन्स्टिट्युशन कायदो केल्लो गव्हर्मेंटान, तितून आतां एक नवीन फ्रेश एक एमेंडमेंट केल्लें आसा की जो कोण काचकार आसा, कोण कुळागर आसा, कोणाचे 1 लाखभर स्क्वेअर मीटर म्हणजे ते शेत आसा, ते शेतां जर तो कसयता थंयसर तो उत्पन्न करता, तो आतांच करिना 2017 किंवा तशें करूंक ना. तेंची पिढी पिढी करीत येयलेली आसा. जर तेज्या प्रमाणे जर एमेंडमेंटा प्रमाणे तो म्हणटा, गव्हर्मेंट म्हणटा की तुमकां फक्त 5000 स्क्वेअर मीटर मेळटली म्हणून, बाकीची खंय गव्हर्मेंटाक जमा जातली म्हणजे तुमच्या बापायची ती जागो. बारीक एक प्रश्न करतात म्हाका, तुमच्या बापायचो का आज्या पणज्याचो हे गव्हर्मेंटाचो. अरे तेंची पिढी मरे आतां ते काजी करतात मरे, ताजो बापूय करता, आजो करीत, पणजो करीत, कितकीशीच वर्सां पयलीं करीत मरे. गोवा लिबरेशना पयलीं पासून तांकां आसा मरे ते. आनी आतां तुमी सांगतात की 5000च मेळटले म्हणून, म्हणजे कितें तर ही दादागिरी जाली, ही हुकूमशाही जाली. लोकांक तुमी गृहीत धरता आनी हे म्हज्या घराचे जुमला हाडून दाखयतात. आनी जुमला बीन कोणी म्हटलेलें जे जुमलाक जो फामाद आसा पळय देशाचो अमित शाह आसा पळय, त्याच जुमलाक तुमी हे जुमला एनावन्स करपाक हाडलो हांगासर. बारीक विचार करपाची गोष्ट. मयेचो सरपंच, मय वेंगडी पंच सरपंच वासुदेव गांवकार. आयज आमची ग्रामसभा आसली आनी आयज ग्रामसभा खेळमेळीत जाली. थोडेशे प्रस्न आसले आमच्या ग्रामस्थाचे प्रस्न आसले माझे घर संदर्भात आनी आमचे लोकलांनी थोडे प्रॉब्लेम आसले. ते प्रॉब्लेम हांव ते व्यवस्थीत सुरळीत पार पडटलो आनी तेंचे प्रस्न सोडटलो. म्हणजे हेचो कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो विशय येयलो, कस्टोडियन प्रश्न येयलो सनती संदर्भात. त्या संदर्भात आतां म्हज्या घरांनी ते जे संदर्भात ती पयलीं तांकां सनत दिल्ली, ती सनत आनी ही सनत हेजो डिफरंट कित्याक म्हणून काही ग्रामस्थांनी म्हाजे कडेन प्रस्न उपस्थित केलो. त्यांची माहिती हांव डिटेल आमच्या हायर ऑथॉरिटी कडेन वचून हांव इन्फॉर्मेशन घेतलो आनी मागीर तांकां हांव नेक्स्ट ग्रामसभेक ते हांव प्रस्न तेंचे कडेन मांडटलो. मायनिंगचो कितें तरी विशय आनी मायनिंग संदर्भात जालें की तेंची जी आमचे शेतकार भावाचे थोडे कॉम्पिटिशन दिवंक ना आनी दुसरे आमचे कामदारांक लोकल आमचे भरती भायले घेतात तेन्ना त्या संदर्भात तेंची जी मायनिंग एनओसी दिल्या, जर तर आमकां ते सहकार करिना तर ती एनओसी रिवोक करची अशी आयचे ग्रामसभेत हो प्रश्न मांडलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मायनिंग विशयावयल्यान मुळगांव पंचायतीची आयतारा जाल्ली ग्रामसभा तापली. गांवचे प्रस्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशी भुमिका ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी मांडली. मायनिंग प्रस्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतलो. खेळा मैदानाचो मुद्दो लेगीत ग्रामसभेत तापलो. ह्या वेळार 50 ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. आम्ही बंद करा म्हणून सांगलेले आसा तांकां. दुसरो आमचो बफर झोन मार्क करा म्हणून सांगलेलो आपण हेजेर ते अजून कांयच करिना आनी ह्यो 2 गोश्टी जायना तो पर्यंत हांगा कांयच जावचें ना. मायन जी आसा ती आपली दादागिरी हे करतले आनी जर वेळ पडलो जाल्यार आमकां परत एकदा वयर वचून ती कंप्लीट बंद करची पडटली. तो पर्यंत आमचे प्रश्न सॉल्व जायना तो पर्यंत तांकां कांयच काम करून दिवपाचें ना. भोवसो जेन्ना आमी ठाम निर्णय घेतले तेन्नाच ते जागे जातले. हांव तुमचे कडेन मागता, पंचायती कडेन मागता की मानस बागार म्हणटा ती त्या लोकां खातीर आनी आमच्या ह्या गांवकारवाड्याच्या लोकां खातीर सगळ्या मुळगांवच्या लोकां खातीर एक मानस बाग म्हणटा ते आमी एक जनरल बॉडी मिटींग घेवया. त्या लोकांचे आनी हे आमी कितें आहा ते तेज्या प्रमाणे फुडले स्टेप घेवया अशी ग्रामसभा जाली मुळगांव पंचायतीची आनी त्या ग्रामसभेक आमी मायनिंगेचो इशू हो मेन उखलून धरलेलो, जेणे करून आमच्यो 15 डिमांड्स आहा ते पेंडींग आहा. तितूंतलो मेन म्हणजे आमची घरां, देवळां लिजान जी घातल्या ती लिजांतली देवळां काडपा खातीर आनी आमचे बाउंड्री मार्कींग करपा खातीर हो इशू सगळ्या लोकांनी उखलून धरलो. सांगपाची गजाल म्हणजे आयज पर्यंत आमी कितल्योश्योच मिटींग डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जाल्यो, मामलेदारा कडेन जाल्यो, पण आजून पर्यंत हो आमचो इशू सॉल्व जायना. म्हणून हेच्या फुडें आतां कितें चिंतलां आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा पंचायतीन, ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलां
की ती आमी लेटर करतली आतां डेप्युटी कलेक्टराक, मामलेदाराक, PI. जर 15 दिसा भितर आमचे हे सॉल्व जायना जाल्यार आमी फुल्ली मायनींग मुळगांवान चलता ते सगळें ऑपरेशन बंद करतले बाय फोर्स. आनी हेचेर जे कितें आहा मागीर ते लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जाता तेका जबाबदारी गव्हर्मेंट मिशनरीज आसतली, हे हांव सांगूं शकता. जाल्यार आमचे मूळ गोंयचे ग्रामस्थ खूब आसले, कांयशे विशय तापले मायनिंग खातीर. आमी तांकां एक रेजोल्युशन दिलें, म्हणजे 15 14 पॉयंट दिले तांकां, तेंचे कांयच विशय ना. आनी फाल्यांची आमी परत कलेक्टरा कडेन परत एक डेट घेतली, ती आमची लास्ट डेट आसतली. आनी कितें करून ते सगळे ग्रामस्थ आक्रमक जाल्ले आहा. कित्याक एक तर टोटली बंद करचें पडटलें. दुसरी गजाल म्हणटा ती एक तर तेंच्यांनी फॉरेस्ट जी झाडां आसली वयर ते आख्खी तरी झाडां म्हाका दिसता मारले आनी हें केलें सगळें. आनी पंचायतीन आतां तेंच्यांनी सद्या फॉरेस्टाक सायड इन्स्पेक्शन करून फॉरेस्टाचो रिपोर्ट दिवपाचो आसा. आनी म्हणजे मायनिंग जातलें, मायनिंग आनी बाकीचे कितें बाकीचे मायनिंग म्हणजे कितें आमी कालचे कलेक्टरा कडेन गेल्ले, कलेक्टर सविस्तर सगळी स्टोरी सांगली. आतां ह्या फावटी आतां वचो कलेक्टर वयता ते डेट दिता, आमी वयता येता. पूण ही आतां डेट आसतली ती आमची लास्ट आसतली. हय, ग्रावंडाचें आमी काम तांकां सांगता ऑनगोईंग. भायर आमची पणजीन आसात, एकूच फक्त कॅरी काडची आदी उरलें काम, हे 110% जातलें ग्रावंडाचें. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो प्रस्न थळाव्या लोकांक सतायता. आयतारा कोलवा पंचायतीच्या ग्रामसभेत भटक्या सुण्यांचो विशय चर्चेत आयलो. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. देखून भटक्या सुण्यांक आलाशिरो दिवपा खातीर प्लॉट दिवपाचो यत्न सुरू आसा अशें सरपंचान सांगलें. तशेंच रस्तो रुंदीकरणाचो विशय ग्रामसभेत चर्चेत आयलो. MDR रस्त्याचे 25 मीटर रुंदीकरण न करता फकत 10 ते 15 मीटर करात अशी मागणी लोकांनी केल्या अशें सरपंचान सांगलें. तशेंच हेर कांय विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. आजची ग्रामसभा डिस्कशन म्हणल्यार regarding MDR road, which is notified as 25 meters, and now people are asking for 15 meters, and some have other views as well with 10 meters. That will be finally decided at the Panchayat body meeting. Second issue was that regarding the water, scarcity of water, and third thing was the ponds and access to the fields. I see that it's a genuine point for access to the fields, because without having an access, now since all this farming is being done as mechanized farming, so they need an access to go to the field. So mechanized trawlers and harvesting machines need an access. So it is a general, actually genuine point, need to be also considered by the Panchayat and put forward before the government authorities. Street dogs becomes a nuisance everywhere. In the villages like Sennabadni, I'm coming from the village from Sennabadni, there are about 15 to 20 and 25 dogs. We can see, and there's a foreign couple who comes to feed them every day in the morning and the evening as well. But their identity are still we don't know who are they. And we also don't know whether they have been registered under NGO or they can feed their dogs. But second thing is that they're feeding the dogs on the road, right on the road, which is very dangerous. The dogs get little aggressive, the passerbys, and they attack the people. I feel that the government should come with some policy where the certain place has to be nominated, been acquired, or has to be given notified to feed the dogs. It should not be within the public. आज आमगे ग्रामसभा 4 पॉइंट आसले. एक फार्मर्सा वयर ट्रेडिशनल एक्सेस आला तो, आनी दुसरो आसलो तो आमगेलो रोड बायंडिंगाचो 25 मीटर जातो. आमगे ग्रामसभा ते डिस्कस केला लोकल्सांनी की आम 15 मीटरूच जाय म्हणून 15 मिटर्स. आनी दुसरो आसलो तो आमगेलो स्ट्रे डॉग्स. फोर्थ वन आमगे बॉन्ड जाल्लो. स्ट्रे डॉग्सान आमी डिसिजन घेयला की आमी एक प्लॉट अलॉट करतली आनी मागीर थिंग स्टलायज करपा म्हणून सगळे स्ट्रे डॉग्सां. अजून आमी प्लॉट हे मेळना, तो प्लॉट आमी जाल्यार एक्झिक्यूट करतली आनी मागीर थिंग ऑन हे करतली स्टलायज. लोकां ते सगळे ट्युरिस्ट पळय येताय ते आमी डॉग्स रस्त्याचेर चोयले म्हणटरी तेंक थिंग बिस्कीट घाताय, कितें खावपाक घाताय, आनी मागीर ते एग्रेसीव जाताय आनी मागीर ते घांसमार वयताय लोकां. तेका लागून ते स्ट्रे डॉगाक मेळना. तेका लागून आमी ते कितें जाल्यार इनिशिएटीव घेवन एक करपाचो दिना ग्रामसभा डिस्कस केला. ते शेतकारांचे कितें करता? शेतकारांक ते
कितें जालां तेगे शेतां थिंग सकला सो ते ट्रेडिशनल एक्सेस मागता पूण ते एक्सेस दिवपाक तीन 3 जाण बाकर आहाय सो तेका लागून तेका हांवें सांगितलां तूं बाकरां कडेन एक कॉल हियरींग काड डिस्कस करून उलोवया आनी मागीर तेगे मॅटर कितको सॉल्व करूं जाता ती चोवपाक कितें आमच्यान डायरेक्टली तेका एक्सेस दिता सांगूंक जायना कित्याक थिंग 3 ओनर्स आहाय लँडलॉर्ड्स आहाय आनी मागीर सकला तेगे शेतां आहा तेका एज अ गुड वील आमी तेका हें करपा हेल्प करपाक ते कोताय रोड बायंडिंगा लागून एक आमचा डिस्कस केला आमगे एक एप्लिकेशन आपले सो सगळे रोड बायंडिंग जाताय ते 25 मीटर्स आहे इंटरनल रोड्स नॉट इंटरनल एअरपोर्ट चिकाल इंटू बेनावली MDR रोड 25 मीटर्स जाता ते मागताय 15 मीटर्स वचून कित्याक लोकांगे शॉपां मागीर ओल्ड एन्सेस्ट्रल हाऊसेस बी आहाय ती जातली न्हू इफेक्ट जातली लोकल्स तेक लागून सो आमी ते डिसिजन घेयला तो देऊळवाडा मांद्रे वाठारांत संदीप शेट मांद्रेकार हो कलाकार फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं तुळशी वृंदवंदना तयार करता इतलेंच न्हय जाल्यार पुतळे आनी चित्रशाळेंत गणपतीच्यो मुर्त्यो लेगीत तो तयार करता तरणाट्यांनी सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचे परस ह्या क्षेत्रांत काम केलें जाल्यार तरणाटे बरो वेवसाय करपाक शकता अशें संदीप सांगता जाली म्हाका दिसता जवळ जवळ 1990 खूब वर्सां पळय पिढ्यान करतात 12 महिने चालू असता पण चड मातशे चड बिजी असता मागणी असता दिवाळेक तुळशीची लग्ना खातीर 100 करतात पण ऑर्डर आसात तशी ऑर्डरी ऑर्डर आहात तशी माझ्या कडेन जवळ जवळ म्हाका दिसता 350 पॅटर्न आहात डिफरंट पॅटर्न आहात जाय तसले ओके आणि तुम्ही कामगार खंयच्यान लोकल काय मगेर आमचे हांगातले महाराष्ट्रातले ती एका फुटाची बारीक जेली अशी ओके आणि मागीर व्हडल्यान व्हडली आहा ती 2 मिटराची ती देवळांक बी बसयतात व्हडली आमी बसोनूय दिता रंगोली दिता फुल प्लस हांगा जाय जाल्यार हांगा पेंटी आतां दिसता की सगळे ऑर्डरच्या रेडी आहा फक्त गाडयेन घातले वेले केला कामां चालू असतात हय दीपस्तंभ ओके डिझायन वर्क आरकाडे प्रवेश दावा प्लस तुळशी फाटी तुम्ही आयिल्लेत दसऱ्याची तोणाय केल्ली चालूच असता काम 12 महिने काम चालूच असता आवड आसा न्हू पयली असून आनी कितें ती शिकोवपाची गरज ना कोणाकडे शिकपाक वयपाची गरज ना पयली पासून घरान आसून आहा न्हू ते दवरला काय ना मन लावन आनी आवड जाय येतात माझ्या कडेन कॉलेजींतले सकाळच्या कॉलेजीन सांजचे येतात ते तांकां पेंटींग वर्क दाखयतात आनी कितें कलरींग कशें करपाक ते दाखयतात जाय तशें करियर बरें करूंक शकता नोकरी पेक्षा आपलो स्वताचो बिझनस आहा भिवपाची गरज ना न्ही मोल्ड असतात फायबरचे सिमेंटाचे मोल्ड आनी मागीर ताका तेल मारून नटबोल्टाचे टायट करून ते बरें सिमेंट मारून जाय जाल्यार हेका काबळो यूज करपाचो आनी सिमेंट घालून काडपाचें एक दीस काडली काय दुसरे दीस ती दवरप सुकोवपाक तिसरे दीस मागीर ओपन केली काय फिनिशींग केली तुमी जाय ती पेंटींग करूं जाय ती करूं जाता करंजळे दर्यादेगेर थळाव्या नुस्तेकारांक विश्वासात घेनासतना खाजगी इव्हेंटाक परवानगी दिल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण करंजळ दर्यादेगेर पारंपारीक नुस्तेकार दर दिसा रापण मारतात मात सरकारान खाजगी इव्हेंट सुरू करपाक परवानगी दिल्ल्यान पारंपारीक पद्दतीन रापण करपी नुस्तेकारांक लुकसाण सोंसचें पडटा थळाव्या नुस्तेकारांक विश्वासात घेनासतना संबंदीत खातें परवानगी कशें दिवपाक शकता असो प्रस्न ह्या वेळार नुस्तेकारांनी केलो सध्या बोवाळ जाल्ल्यान खाजगी इव्हेंट बंद केला आयज सकाळी फुडें कितें जालें आयज आमचो एकलो मेंबर रांपोण मारूंक गेलोलो रांपोण मारता आसतना स्विमींग करूंक लागले हांव कितें म्हणटा सरकाराक हिंगा खबर आहा हिंगा फिशींग करता म्हणून डेली एक्टिविटी चलता 24/7 आनी हे
प्रायवेट पार्टी खंयचे पार्टी येता आनी हांकां परमिशन दिता. हांव कोणें परमिशन दिता म्हाका कांय समजना. अरे तुमी पोट भोगता तेका तुमी काम करता तेका तुमी काम करूंक दिना मरे. आमकां सगळं आयज पळय टोटल आमी बॅन केल्या हांगा, टोटल बॅन केल्या. कोण ते म्हणटा सगळें परमिशन आहा म्हणटा ते कडेन, ट्युरिजमाचें आहा, फिशरीचें. आमी म्हणलें दाखय न्हू, आमकां दाखय. अरे लोकलांक इन कॉन्फिडन्स घेयना आनी तुमी खंय एक्टिविटी सरकार कितें करता? ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें करता? फिशरी कितें म्हणटा? कॅप्टन बोर्ड कितें? हे दोळे दांपून हांकां एनओसी दिता. तेका टॅक्निकल लायन हांकां खबर ना हांकां कितें जाता. हाय टायड लो टायड केन्ना रांपोण करता. आमकां 7 वरां लागता एक रांपोण वयर हाडपाक आनी 200 लोक आसता वर्कर्स आसता. आमकां प्रॉब्लेम जाता न्हू. तुमी हे आतां येता आनी हो घुसपता आनी हे करता, मागीर दुसरें म्हणटा ते एक्सट्रॅक्शन ऑफ मनी. हांव तुमकां सांगता मिडियाच्या फुडें, आमी कोणाचो एक पयसो घेवना. आमचेर फॉल्स एलिगेशन घालतात. आमी एक पयसो घेवना. हिंगा आमी शेअर होल्डर हिंगा बिचीचे फिशरमॅन. तो बीच आमी साफ करता. आमी सगळे एक्टिविटीज आमी इन कॉन्फिडन्स घेवन आमकां पुलीस 100% आमकां पुलिसांचो सपोर्ट आहा. इन कॉन्टेक्ट आसता आमी तेका इन केस एनी एक्टिविटी जाय जाल्यार. आनी हे खुंयचे भायले येता. आतां पळय प्रॉब्लेम कितें जाला, आतां आमचे नेट घाले ते ब्लॉक जाले. आतां हे इंटरनॅशनल स्विमर पळय सगळे भायले कंपनी वय आनी तितून एकलो आमचो इंडियन आहा पार्टनरशीप. त्या इंडियनाक खबर ना बाबा हिंगा लोकलाक कॉन्फिडन्स घेवन तुमी हिंगा हे घेवपाचे. ते फॉरेनर बावडे काय ना. तो म्हाज्या पांया पडटा, कन्वेन्शन दिता. कितले सांग म्हणटा, लाख कोटी सांग म्हणटा. हांवें सांगलें आमकां कांय नाका, कितें नाका म्हणलें. आमकां म्हणलें आमचो धंदो आमचो चलोंक जावं. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे